समट आणि सावाला ಭಾರತच्या ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ त्यांना म्हणून सांगल्यार क्रिस्तांव खासदारां जी भोवीस सभेंत आचरण केल्यांत वय ती वॅलिड म्हणून सरकार सिव्हिल लॉ मानून घेता रजिस्टर्ड मॅरेजीस म्हणजे रजिस्ट्रेशन करूंक आतां धाडूंक आनी बरो आसा वय पूण भोवीस सभेन ती खासदारां नोल्लो म्हणून पासारल्या वेळार तें वाकपलो सिव्हिल लॉ मानून घेना आनी त्या देखून थंय गेल्यार हांगा गेल्यार क्रिस्तांव बावडत्यान परिहार जोडूंक दोनूय कडेन वचचें पडटा नाजाल्यार तांणी हांगा परिहार जोडिल्लो सिव्हिल लॉंत मानून घेना आनी सिव्हिल लॉंत घेतिल्लो परिहार म्हळ्यार खासदारांतल्यान सुटका पवीस सभा त्या खासदार हांगा पवीस सभेच्या मांडावळी प्रमाणे ते सक्रामेंत नातुरलो म्हणून वाकमोल दिता पर्यंत ताका परिहार दिना ताका पुरतो खासदार जावंक देखून क्रिस्तांव बावडत्यांनी दोनूय कडेन वचचें पडटा आतां आमच्या कातोलीक पवीस सभेंत वेगवेगळ्या वर्गांक कशें चलत जाय कितें करचें शिस्त आनी ताज्या उपरांत लौकीक संपत्ती हाका पुरो संबंद जाल्ले नियम आनी प्रसार आतां आमी एका देशान जियेत आसतना थंयसर त्या देशाचे नियम आसता सिव्हील लॉ आनी तो वळो आमी खंयचे नियम पाळचे आमचे कॅनन लॉ कातोलीक पवीस सभेचे नियम पाळचे की ह्या त्या देशांत रावता आसतना ते नियम पाळचे सांता मासाक्वायनास म्हणटा आमी इंग्लिशान सांगयत जाल्यार द ज्युरिडिकल नॉर्म लॉ इज एन ऑर्डिनन्स ऑफ रिजन promulgated for the common good and made by one who has charge of the community. तशें म्हळ्यार कानून म्हळ्यार समुदायाच्या सार्वत्रीक बरेपणा खातीर समुदायाचेर जबाबदारी आशिल्ल्यान परगटिल्ली एक आज्ञा देखून पळय सभेंत कानून लॉ देवाच्या उतरासो त्या देवाच्या उतरासो स्पिरीट घेवन समुदायाची जबाबदारी आशिल्ल्यान ह्या सगळ्या समुदायाच्या बरेपणा खातीर परगटिल्ली एक आज्ञा आनी जबाबदारी आशिल्लो श्रेष्ठ गोवडे पाप साहेब होलीसी म्हणटा ताणें परगटली ती दुसऱ्याने परगटूंक जायना सगळ्या समुदायाची जबाबदारी आसची ताका ओके हय आतां तेन्ना एक सवाल हांव विचारूंक कशी व्हरता हें एक वाक्य तुमी आयकलां जाल्यार देवाचें देवाक दिया आनी रायाचें रायाक दिया तें कोणें सांगिल्लें जेजून सांगिल्लें तर तें देवाचें उतार तर तशें जाल्यार आमी देवाचें देवाक दिवंक आसा आनी रायाचें रायाक दिवंक आसा तशें म्हळ्यार एक कातोलीक भावार्थी ताणें कातोलीक पवीस सभेचो कितें म्हणटा सांदोश जावन जियेत आसतना ताणें कॅनन लॉ पाळिचें त्या भावार्थी जिवनाक संबंद जावन आनी ताणें हर एक क्रिस्तांव भावार्थी एका न्हय आनी एका देशाचो नागरीक आनी ताणें तो खंयच्या देशांत जियेता त्या देशाचो सिव्हील लॉ पाळिचें ताणें ती ताचें कर्तव्य कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां न्ही देवाचें देवाक दिया रायाचें रायाक दिया म्हणून आतां देखून ताका दुसरी बदली वेवस्था ना ताणें तोय पाडीचें भावार्थी जिवन जेतना वो कायदोय पाडीचें आमकां नोव्हेंबर म्हयन्यांत तो वळू ह्या जाक इगर्जीन तांणी तिळसोणे वेळार सांगतात सरिल्ल्या भावार्थ्यांच्या त्या दिसा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सेमिस्त्री वचून थंयसर सतमंत आमच्या बापा आनी त्या उपरांत एक तेर्स अशें म्हळ्यार इंदुलजन्सां मेळटात तुमकां प्लेनार इंदुलजन्सां मेळटात अशें म्हूण सांगतात हाचो अर्थ कालें इंदुलजन्सां म्हळ्यार इंदुलजन्स म्हळ्यार ते इंदुलजन्स एक नियम हें कालें तो विशय आसा पवीस सभेंत आनी ताच्या विशयान ताचे नियमावळो आतांच्या कॅनन लॉन टू 1990 आनी 992 आनी 987 पर्यंत तिंका ताच्या विशयान ती नियमां आसात थंयसर तशें म्हणून पूण इंदुलजन्स सेमिस्त्रींत गेल्यार मात मेळटा म्हणलें ना सेमिस्त्री भायर तो आनी इंदुलजन्स जोडसूंक अवकाश आसा समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सावलां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आमकां पवित्र पुस्तक आसा देवाचे उतर टापचे पवित्र पुस्तक बायबल आनी सांगाताच जेजून घडलेली पवीस सभा संवसारांत एक व्हड संस्थो आनी हो संस्थो पवीस सभा ती कशी चलता ताका कसले नियम आसात जावंक पुरो
फिरगजी हंतार दियेसीजी हंतार आणि सार्वत्रिकतेन सगळ्या संवसाराचेर ह्या पवी सभेंत कसली सकड नियम आसात जावं पुरो लग्नाच्या संदर्भार या इतर संस्कार काण घेत आसतना वर्दीच्या वेळार आनी मागीर पवी सभेक सोत्तू आसात प्रॉपर्टी एसेट्स आसात हे सगळे कशे चलता हाचे आडालते कशे चलता हाका एक पुस्तक आसा आनी त्या पुस्तकाक आमी कॅनन लॉ म्हणटा तातूंत वेगवेगळी नियम आसात त्या नियमा प्रमाणे आमची कातोलीक पवी सभा हाचे आडालते चलता आज ह्या कॅनन लॉचेर माहेत आमकां दिवंक आमचे संगी मनादीक बाप वालेरियन फ्रँक आमचे संगी आसात तांची मोटव्यान वळख सांगची तर ते गांवान बंटवळू मोडांकाप फिरगजीचे तांकां ह्या जाकी वोर्द मेळ्ळ्या उपरांत सबार फिरगजांनी तांणी गोवळीक वावर दिला कुप्पे पदाव पेत्रे निर्मार्ग फिरगज बेळा फिरगज वालेन्शिया मडंत्यार आनी ताजे उपरांत आंबेंबाळ आनी प्रस्तुत मारील फिरगजेंत ते विगार जावन आसात तांणी कॅनन लॉंतू स्नातकोत्तर पदवी जोडल्या तांणी आनी 1991 इस्वेतावन गेल्या त्या वर्सा पर्यंत 2021 इस्वे पर्यंत आमच्या दिएसीजीच्या एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल दिएसीजीचे कोर्ट आसा तातूंत तांणी निरंतरी वावर केला उडपी दिएसीजीक ते डिफेंडर ऑफ द बॉन्ड हे लग्नाचे थोडे केस येत आसतना तांकां एका पार्टीन या ती केस आनी एक वाद काण घेवन कशे ते काजर दवरूंक जाता या कशें ते सांबाळी येता म्हूण न्हू त्या विशयान तांणी वावर केला आनी सांगाताच आमच्या दिएसीजींत 3 वर्सां पुरते टर्म तांणी हे एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल आमचे दिएसीजीचे तातूंत तांणी ज्युडिशियल विकार जावन वावर केला बीस साहेबाचो सेक्रेटरी जावन वावर केला कॅरिझमॅटीक मुवमेंट या मागण्याच्या ह्या चळवळींत तांणी 3 वर्सां पुरतेपणी वावर दिला विस्तार मायेत आसा तांच्या लागीं जायती जाणवाय आसा अनुभव आसा देखून आज आमचे संगीते आसात तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक बाप वालेरियन फ्रँक हांकां स्वागत म्हणटा वेलकम फादर थँक्यू फादर आमकां पवी सभेंत कॅनन लॉ म्हणून आसा हो शब्द कॅनन कित्या खातीर हो कॅनन म्हणलो शब्द ह्या कानुनाच्या ह्या पुस्तकाक कॅनन म्हळ्यार तसो मुळावो अर्थ सादारण जावन एक जराल माप या नियम मेजरमेंट म्हणटा मेजरिंग रॉड रूल या नॉर्म इंग्लीश भाशेन त्या म्हणटात देखून कॅनन शब्द पवी सभेंत दुसऱ्या दुसऱ्या संगतींक उपयोग केला या लॉ मात न्ही तांची त्या कॅनन ऑफ द स्क्रिप्चर्स म्हळ्यार पवी सभेचीं अधिकृत पुस्तकां खंयची ताका कॅनन ऑफ स्क्रिप्चर्स म्हणटात ताचे उपरांत कॅनन ऑफ सेंट्स अधिकृत संतांची पट्टी तशें बरो आसा तशें आसतना हर एका राष्ट्राक तसोच म्हणलो एक कायदो आसा ताका सिवील लॉ म्हणटात हो सिवील लॉ मध्ये पवी सभेच्या नियमावळीक ताचेंच म्हणलें एक अस्मिताय म्हणजे आयडेंटिटी दिवच्या खातीर 325 इस्वेंत कावन्सील ऑफ नायसेया हातूंत पवी सभेच्या नियमावळींक कॅनन शब्द चर्च म्हणून नांव दिल्लें त्या दाळ दिल्लें आतां आमकां पवित्र पुस्तक आसा पोरनो सोल्लो आसा नवो सोल्लो आसा आनी तातूंत आमकां देवाचें उतर पळोवंक मेळटा आनी आमकां क्रिस्ती जिणी जियोवंक देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता उजवाड फांकयता अशें आसता आसतना आमच्या क्रिस्ती जिणेक आनी एक पुस्तक वो कॅनन लॉ कित्याक आमकां पवित्र पुस्तकच पावना गी सवाल बरें वाजबी आनी देवाचें उतारच म्हणटा देवाचें उतार म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या वाटेक उजवाड किर्तन 118 तंतुये कडेन सांगलां परत्यान पेद्रून सोम्या कडेन वचान सांगिल्लें तुमी वेतात गे म्हणून सोम्यान शिसां कडेन विचारल्या वेळार सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं
शासनीक जिवीत दिवची उतरां आसचींच तुज्या कडेन होय. देखून पळयत तें सांजोवांच्या वांजलांत आमकां मेळटा देखून देवाचें उतार हां आमी तें जियेजोयस म्हळ्यार पेद्रोण सारल्या बरी शासनीक जिविताचें उतार आसचें ताचे लागीं तें जियेजोयस हां ते देवाच्या उतराक आनी एक बदली वेवस्था ना अल्टरनेटीव सबस्टिट्यूट ना तेंची गरज आसा हां कॅननलो देवाच्या उतराक एक बदली वेवस्था न्ही हय. अल्टरनेटीव न्ही तें ओके हां तें हरी एक आतां पळय सभा म्हळ्यार एक आत्मीक बॉडी स्पिरिच्युअल जेजूचे मिस्तीक कोड मिस्तीक कोड पूण सांगात आस पळय सभा म्हळ्यार एक मनशा कोळाचो एक समुदाय हां ह्युमन सोसायटी हां देखून हर एका मनशा सामाजीक वेवस्थीत रितीन चलोवन व्हरूंक जाय जाल्यार हां ताका ताची सान तारीख मांडावळू ती सारकी आसूंक जाय हं. तशें जाल्यार ताका ताची म्हणल्यार एक नियमावळ जायचे हां 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 त्या देखून पवित्र सभा जेजूचे मिस्तीक कूड जाल्यार हां आनी आत्मीक समुदाय जाल्यार हां सांगात आसता तातूंत सामाजीक आनी ती एक सामाजीक समुदाय हं. आनी तशेंच भावार्थ्यांचो एक जमो संवसारभर क्रिस्तांव भावार्थ्यांचो जमो हां आनी त्या देखून हो समुदाय वेवस्थीत रितीन चलचे जाल्यार हां. ताका ताची एक नियमावळ गरज आसा हय. देखून पळयत पुस्तकां की अल्टरनेटीव न्ही तें कॅननलो हय हय सांता मासाक्वायनास म्हणटा हां आमी इंग्लिशान सांगयत जाल्यार हां द ज्युरिडिकल नॉर्म लॉ हां is an ordinance of reason promulgated for the common good हां and made by one who has charge of the community. तशें म्हळ्यार हां कानून म्हळ्यार हां समुदायाच्या सार्वत्रीक बरेपणा खातीर समुदायाचेर जबाबदारी आशिल्ल्यान परगटिल्ली एक आज्ञा हं. देखून पळय सभेंत कानून लॉ देवाच्या उतराचो त्या देवाच्या उतराचो स्पिरीट घेवन हां समुदायाची जबाबदारी आशिल्ल्यान ह्या सगळ्या समुदायाच्या बरेपणा खातीर परगटिल्ली एक आज्ञा आनी जबाबदारी आशिल्लो श्रेश्ठ गोवडी हं. पाप साहेब होलीसी म्हणटा ताणें परगटली ताणे प्रगट ती दुसऱ्यांनी परगटूंक जायना सगळ्या समुदायाची जबाबदारी आसची ताका ओके हय आनी ती आनी परतून हांव सांगता ती देवाच्या उतराक विरोध न्ही हां ह्या देवाच्या उतराक एक बदली वेवस्थाय न्ही हय ते आंतरीक मांडावळीक वेवस्था केल्ले ते एक नियमावळ ओके सकट लोक सांगत असताना तांकां जोमो आसल्यांक एक आडाळतें जाय पडटा आडाळतें. आनी तें आडाळतें कशें चलोवचें म्हण हांगा मेळटा हय हय. परने सोल्ल्यांत इस्रायल परस इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर आयली आनी ताज्या उपरांत तांचें जिवीत तें मस्तू बरसल्लें जावंक पुरो बॉम्बे पुजो आनी त्या मागीर इतर लोकां सांगी बरसोनांनी आशिल्लें तें जिवीत देवाक मानवोवच्या रितीन जियोवचे खातीर देवान मैजे मारिफात 10 उपादेश दिले म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा आमकां अशेंय आयकूंक मेळटा जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार 10 उपादेश न्ही बाकार सुदेवा मदें लागीं लागीं 613 नियमां आशिल्ले म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा आनी जेजून सांगचें पळोवंक मेळटा तुमी जायती नियमां करून तांच्या लोकांच्या खांदार गेल्यांत माथ्यार गेल्यांत वजें करून गेल्यांत अशें म्हणून आतां प्रस्तूत आमी पळयलें जाल्यार वो कॅननलो पुस्तक पळयलो जाल्यार हातूंत 1752 कॅनन्स आसात तशें म्हणटा आसतना पोरन्यासोल्ल्यांत ह्या जुदेवांच्या समाजांत जेजू येवच्या वेळार आशिल्ल्याच्या की लागीं लागीं 3 वांट्यांनी चड नियम आसात जेजून आमकां एक नियम दिले देवाचो मोग कर पेल्याचो मोग कर म्हणून तशें आसतना ही इतली नियमां सो बरो कित्याक गी म्हणून वय वय बरें बारी बारी गुंडायचें चिंता पळय तुमचें बरें हां. देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर हे मनशा जिविताच्या रितीचो सार तो कोणें काडूंक जायना तो वय वय ताकाय बदली वेवस्था ना अल्टरनेटीव ना देवाचो मोग करचें पेल्याचोय मोग करचें देखून पळय हांवें आदल्या सवालाक दिल्ल्या जापेन सांगलें पळय हां पवित्र सभा एक समुदाय ओके हां आनी समुदाय देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेतेल्यांचो ह्या जिये जय जाल्ल्यांचो समुदाय म्हळ्यार क्रिस्तांव भावार्था प्रमाणे जियेतेल्ल्या समुदाय आनी ह्या समुदायांत विविध व्यक्ती आसात विविध जबाबदारी आसात विविध सेवा आसात विविध आंतरीक मांडावळी आसात आडाळत्याची रीत आसता आनी त्या देखून ह्यो सगळ्यो मांडावळी वेवस्थेन चलचे जाल्यार ताका एक मार्गदर्शन दिवची नियमावळ जायचे ते कित्याक म्हळ्यार तें प्रॅक्टिकल जिविताच्या अंतर आतां ही 1652 नियमां म्हळ्यार पळय तुमी ती नियमां पवित्र सभेंत हर एक नियम हर एकल्याक लागू जायना ते त्या मांडावळीक त्या वेवस्थेक
त्या व्यक्तीक लागू जावचे नियम आसात. हर एक नेमान सगळ्यांक लागू जायना ते. ओके देखून दृश्टांत सांगचे जाल्यार याजकांक लक्ती जाल्ली तांचे नियम आसात, लायिकांक लक्ती जाल्ली तांचे नियम आसात, धार्मीक रिलिजियस म्हणटात तांकां लक्ती जाल्ली तसोच एक बूक आसा तांचो धार्मीक म्हणून बिस्पांक लक्ती जाल्ली आसात, आडाळत्या चलयतल्यांक लक्ती जाल्ली आसात. मागीर पळय सभेचे टेम्परल गुड्स म्हणटात म्हळ्यार लौकीक संपत्ती आसा ताका संबंध जाल्ले नियम आसात. तशें देखून 10 उपादेश आसात पळय ते सगळ्यांक लक्ती जातात. ओके तातूंत त्या व्यक्तीक ह्या व्यक्तीक दादलो स्त्री भुरगो ल्हान व्हड म्हणून कांय ना, ते हर एकल्याक लक्ती जातात आनी ते सगळ्यांक कळीत आसत ओके ते 10 उपादेश आनी सगळ्यांनी पाळूंकूच जाय ते. पूण हे 1650 आनी 2 नियमां ती जी नियमां जांकां लागू जातात तांकां कळीत आसचे. आतां ह्या जागांक लक्ती जावचे नियमां ती म्हाका कळीत आसचे म्हणजे आनी बिस्पांक कळीत तांकांय सगळ्यांक कळीत आसल्यार बरें आनी एकल्यांनी समा गेला की ना म्हणून पळोवंक जाता. पूण सगळ्यांनी ती शिकाचे आनी कळीत आसचे म्हणून ना तें. आतां क्रिस्तांव बावार्थ्याक ताचो बावार्थ जियोंक सगळ नियमां शिकची गरज ना ताणें. हय मागीर 1650 आनी 2 हे नियम सांगता salvation of souls which in the church must always be the supreme law. म्हळ्यार आत्म्याचें सल्वासांव पळय सभेंत श्रेश्ठ नियम तशें देखून हे नियमां पुरो आत्म्याच्या सल्वासावा खातीर ती जोडच्याक एक वेवस्था करचे खातीर आसलेलीं ती नियमां. देखून पळय सभा म्हणल्यार समुदायांत देवाचो आनी फेल्याचो मोग कार्यागत करून ह्या समुदायांत मांडावळू सांबाळन हर एकल्यान सल्वासांव जोडूंक आदार दिवच्याक एक साधन म्हणून म्हजें चिंतप कॅनन लॉ म्हळ्यार. देखून आमी कितें पयलें सांगलां पळय देवाचो मोग 10 उपादेश आनी हे सगळ्याक तें जारी करून जियोंक एक साधन तशें तें हांव समजता. आनी एक लोकांनी अनेका रितीन चिंता जाल्यार तें ताका सोडलें. आतां आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत वेगवेगळ्या वर्गांक कशें चलत जाय, कितें करचें, शिस्त आनी ताज्या उपरांत लौकीक संपत्ती हाका पुरो संबंद जाल्ले नियम आनी प्रसार. आतां आमी एका देशान जियेत आसतना थंयसर त्या देशाचे नियम आसतात, सिवील लॉ, आनी तो वळो आमी खंयचे नियम पाळचे, आमचे कॅनन लॉ कातोलीक पवित्र सभेचे नियम पाळचे की ह्या त्या देशांत रावता आसतना ते नियम पाळचे. आतां एक उदाहरण सांगचें जाल्यार आमच्या देशांत लग्नाची प्राय चल्यांक 21 आनी चलयांक 18 वर्सां आसात आनी कॅनन लॉ प्रकार 14 वर्सां पावतात. तशें म्हणटा आसतना त्या प्रमाणे लग्न जाल्यार सिवील लॉ कायदो ताजे विरोध गेल्ले बरी जाता की आनी एखाद्या वेळा त्या सिवील लॉ प्रमाणेंत म्हळ्यार 21 वर्सां जायत जाल्यार मागीर हाची उपयुक्तता आमच्या कॅनन लॉचे युजफुलनेस खंयच्या कडेन आसता की म्हणून. आतां तुमी सांगिल्ले बरी देशाच्या कानुनाक गौरव दिवचे की ह्या कॅनन लॉ प्रमाणे जियेचे की म्हणून तुमचें एक मळावें सवाल. आतां तेंत एक सवाल हांव विचारूंक कशी व्हरता. हें एक वाक्य तुमी आयकलां जाल्यार देवाचें देवाक दिया आनी रायाचें रायाक दिया हें कोणें सांगिल्लें? जेजून सांगिल्लें. तर तें देवाचें उतार. तर तशें जाल्यार आमी देवाचें देवाक दिवंक आसा आनी रायाचें रायाक दिवंक आसा. तशें म्हळ्यार एक कातोलीक भावार्थी ताणें कातोलीक पवित्र सभेचो कितें म्हणटा सांदोळ जावन जियेत आसतना ताणें कॅनन लॉ पाळिचे त्या भावार्थी जिवनाक संबंद जावन. आनी ताणें हर एक क्रिस्तांव भावार्थी एका न्हय आनी एका देशाचो नागरीक. आनी ताणें तो खंयच्या देशांत जियेता त्या देशाचो सिवील लॉ पाळिचे ताणें. ती ताचें कर्तव्य. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां न्ही देवाचें देवाक दिया रायाचें रायाक दिया म्हणून. आतां देखून ताका दुसरी बदली वेवस्था ना. ताणें तोय पाळिचे भावार्थी जिवन जेतना हो कायदोय पाळिचे. आतां कॅनन लॉ ते कडेन सांगलां कॅनन 23 म्हणून ताका एक रेफरन्स आसा. वेन द लॉ ऑफ द वेन द लॉ रेमिट्स some issues to the civil law, the latter is to be observed with the same effects in the canon law, in so far as it is not contrary to the divine law. तशें म्हळ्यार चिंती आडाळत्याक संबंद जाल्ल्यो आनी कल्याक संबंद जाल्ल्यो थोड्यो संगती कॅनन लॉ म्हणटा हो विशय
त्या गांवच्या सिव्हिल लॉक लक्ती करणं पाळीचे म्हणून आणि त्या वेळार तो त्या देशाचो सिव्हिल लॉ म्हणून कितें आसा पळय ताका पयस सभेंत कॅनन लॉचीच मान्यता दिता पूण एक मात ल्हानशें शर्त दिलां इन सो फार एज म्हळ्यार येदोळ पर्यंत तो तें कानून दैवीक मांडावळीक विरोध वचना पळय ते धाड दैवीक मांडावळीक विरोध येता जाल्यार तो सिव्हिल लॉ ताका कॅनन लॉचें स्थानमान मेळना पाळूच्या विशयांत मागीर ते परिस्थिती पळोवची पडटा पूण ती रीत आनी काजाराच्या प्रायक आनी हेर संगतीक संबंद जावन ह्या कॅनन लॉंतूच थंयसर प्रोविजन आसा काजाराची प्राय त्या बिस्पांच्या कॉन्फरन्सात पळय बिशप्स कॉन्फरन्स तांणी त्या परिस्थितीक जावन बदली येता म्हणून उणी करूंक जायना पयस करूंक जाय जाल्यार तांणी करी येता आनी मागीर आनी एक आसा थोडीं काजारां ह्या जागांनी ती सेलेब्रेट करच्या पयलें DSCच्या बिस्पाक कन्सल्ट करचें म्हण तशें म्हळ्यार प्रायेक पावनांतल्यान काजारांनी करचें म्हण आसल्या वेळार ह्या जागांनी उरलें काजारां गेले बरें सिदा करूंक जायना ताका DSCच्या बिस्पान पावतें मार्गदर्शन दिवंक आसा देखून ते नियम आसा देखून कॅनन लॉन ही प्राय सांगल्या देखून रेस्पेर करयात म्हणून जायना आनी एक आमकां माथेवान बरयल्या सुवार्तेंत 5व्या अध्यायांत लग्न बांद मोडच्या विशयांत जेजून दिल्ली एक शिकवण आसा जेजू म्हणटा 5वो अध्याय आनी वोळू 32 आनी तो म्हणटा व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो प्रदुवारीण जावंक कारण जाता आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रदुवार आदारता म्हळ्यार एका कारणा शिवाय हेर खंयच्याय कारणाक लागून वेगळासार जावंक नजो म्हूण सांगता आनी तेच प्रमाणे आमी 19व्या अध्यायांत वाक्य वोळू 6 पळयली जाल्यार देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगारी एकच ह्या पासून देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं म्हळ्यार आणखी इल्लेशें चड गुंडायाचें चिंतप बिलकूल काजाराचो बांद मोडूंकूच नजो अशें म्हणून आनी तातूंत येत अध्यायांत 9व्या वळीन पळोवंक मेळटा हांव तुमकां सांगता जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे लागीं लग्न जाता तो प्रदुवार आदारता म्हळ्यार 5व्या अध्यायांत पळयलें बरीत आसा आतां आमी थोडे फावटी पळयता आमच्या भोंवतणी आतां समुदायांत लग्न जाल्लीं आनी परा तांकां थोडीं काजारां नल्ल्यान वायड नुल्लू म्हणून घोशण करतात काजार जातना सांगिल्लें शिकप एक आनी ताजे उपरांत काजार जाल्या उपरांत एकामेकाक कळटा म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें शिकप तितलें ना ताका अशें म्हणून ह्या थोडे फावटी काजार जाल्या उपरांत कळटा ताका एक नमण्याची पिडा आसा पयलें सांगूं नासली ताणें म्हणून आनी त्या खातीर थोडे फावटी काजार नल्ल्यान वायट जावचें आसा मागीर थोडे फावटी ताणें बरें काम आसा म्हूण सांगिल्लें आतां पळय ताणें काम केलें की सकयल्या मट्टाचें तितलें ना पयलींचे बरें मागीर घर आसा म्हणलें जागो आसा म्हणलें आतां पळोवंक गेल्यार तो भाड्याच्या घरांत रावता अशें सबार कारणां काणयो येतात आनी तांकां अशें नुल्लू म्हणून घोशण केल्लें पळोवंक मेळटा आतां जेजू म्हणटा काय म्हळ्यार व्याभिचाराच्या एका कारणा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक हें लग्नाचो बांद मोडूंक नजो अशें म्हणून ते दाळ हें सारकें जाता की हाका तुमी दिल्ली विविंग रेफरन्सां ती मतीन घेवच्या पयलें काजारा विशयांत एक पवित्र सभेचें पवित्र पुस्तकाचेर होंदोन पवित्र सभेन घाल्लें तसलें एक जराल चिंताप हांव तुमचे मुखार दवरूंक कशी व्हरतां आतां तुमीच पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचलें देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या फुडें तीं दोगांय बगर एकच कूड जातात तशें म्हळ्यार काजाराच्या सक्रामेंतांत दोगां व्यक्ती ती आनी मुखार दोगां जावन उरनात तांणी संपूर्ण रितीन एक जावचें काजाराच्या सक्रामेंतांत देखून हें पवित्र सभा हें सगळें पवित्र पुस्तकाचें चिंताप घालना पवित्र सभेंत ताका एक एका रितीचे नियम केल्ले आसा देखून पवित्र सभेंत काजार या लग्न एका स्त्रियेन आनी एका दादल्यान स्पेसिफीक व्हरता एका स्त्रियेन आनी एका दादल्यान जिवीत आनी मोग शाश्वत रितीन वांटून घेवच्याक करचो एक सल्लो कॉव्हनंट तें कॉन्ट्रॅक्ट न्ही सिवील कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटात आनी थोड्या समुदायांनी काजार म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट जाय जाल्ल्या वाड्यार सांगात येवयेत नाका जाल्ल्या वाड्यार सोडयत तसलें कॉन्ट्रॅक्टूय न्हय तें तो एक सल्लो
हां आणि पवित्र सभेन तो सक्रामेंताच्या पवित्र पावंड्याक उबारला दोगां क्रिस्तांव बावडत्यामधलं लग्नाचो एकवट हां. तो सक्रामेंताच्या पवित्रपणाक उबारला हां. आणि जेजू आणि पवित्र सभेच्या संबंधाक सर केला. तशें म्हळ्यार थंय तुमी केल्लो उल्लेखच हां. ती संपूर्ण रितीन एक जातात हां. आणि त्या देखून जे देवान जोडी केला तें कोणेच मनशान मडिनाय कंडिशन खंय पळय लग्न एक सक्रामेंत जावन हां सक्रामेंत जावन थंयसर आचरण केला वय तो सक्रामेंत कोणें मडूंक जायना पवित्र सभेंत. हां पूण पवित्र सभा म्हणटा ह्या पवित्र पुस्तकाच्या सगळ्या शिकवण्याचो सारांश घेवन हां ती सगळीं एक कूड जातात म्हणून सांगल्यार देखून हां ही काजाराची बसावणी सक्रामेंत जायचे जाल्यार हां ताका ताचीच थोडी शर्तां आसात नियम आसात देखून हां. क्रिस्तांव काजाराची जबाबदारी समजून हां ती जबाबदारी जीवची मानाशीक छाती आसून हां प्रायक पावुरल्या हां एका दादल्यान आनी एका स्त्रियेन काजार जावच्या उद्देशान हां दुसऱ्या खंयच्या उद्देशाक वय. न्ही लग्नाचो सक्रामेंत जोडच्याक आनी जेवच्या उद्देशान आनी स्वंत कुशेन हां कोणाच्या बलात्कारान न्ही स्वंत कुशेन ही काजाराची बसावणी केल्ल्या वेळार मात्र थंयसर लग्नाचो सक्रामेंत घडोवन येता. हां ओट्टूक थंय सभे मुखार राखून थंय बसावणी केल्या हीच पुरो शर्तां आसत येता काजार जाताल्यान थंय तसली पुरा जबाबदारी घेवची छाती आनी आसोचे घडोवन येवचो धरल्यान थंय खंयची एक संगत तातूंत ना जाल्यार ओके पवित्र सभा म्हणटा थंयसर लग्नाचो सक्रामेंत घडोवना हां ताणें थंय बसावणी दिल्या जावयात सभे मुखार. ओ तो लग्नाचो सक्रामेंत घडोवना हां देखून पवित्र सभेंत काजारां नोरलो म्हणून भासारचें म्हळ्यार थंयसर सक्रामेंत घडलागी सक्रामेंत घडची पुरो संगती त्या काजाराची बसावणी करच्या वेळार आसली की ना ताचेर हुंदोन तांकां सक्रामेंत घडलाक बीन पळयता देखून त्या काजारांत सक्रामेंत घडोवना येयला या ना तें ताजें यूज करचें नल्लिटे म्हळ्यार ओके काजार उपरांत घालें जाल्यार ताचेर हुंदोन काजारा उपरांत दोगां जाणां लढाई करून पडल्यात देखून तें जायना ना ना तें जावयात ताजे उपरांत घडिल्लें घडिता त्या काळार आशिल्ल्या संगतीत हांव प्रभावीत जावन जाल्ली जाल्यार मात देखून नल्लिटे म्हणून डिक्लेअर करता आसतना काजार उपरांत घालें जाल्यार पळोवचें न्ही त्या वेळार ही पुरो चर्चा आशिल्ली त्या व्यक्ती थंय दोगांय व्यक्ती थंय तें पळयता पवित्र सभा देखून सक्रामेंताच्या पावंड्याक उबारलेलीं काजारां विंगड करूंक जावंक जायना. ताजे उपरांत खंयचीं काजारां इनवॅलिड म्हणून पवित्र सभेच्या नियमावळींत दिल्लीं आसात कॅनन्स आसात ताका असल्या संगतींनी हीं काजारां सक्रामेंत जावनात इनवॅलिड म्हणटा ताका. आनी देखून ट्रायब्युनलान पळोवचें तें थंय सक्रामेंत आसलो की ना गे म्हणून. आतां चिंत्या काजाराच्या संदर्भार आसलो खंयचोय एक उण आसलो त्या वरवीं त्या काजाराक सक्रामेंत घडोवन आयला की ना म्हणून तें यूज करचें आमी तितलेंच. तातूंत दिल्लें दुसरे दृश्टांत आसा हर एक काजाराची केस पर्टिक्युलर ताका त्या पुरा ताचे परिस्थिती सन्निवेश आनी पळोवनच निर्धार करचे पडटा. ओट्टूक ताका एक ना तें काजार जावना म्हणून सांगूंक जायना देखून तें ट्रायब्युनल आसा त्या खातीर तें पळयतात पुरा. आता दोगां सांगाता काजार जालें म्हळ्यार एक जोडें तांचे पैकी काजार जाल्या उपरांत कितेंगी मनास्ताप आयलो मनभेद आयलो आनी अशा जाल्या संदर्भाचेर तांतल्या दोगां मदें एक व्यक्ती सिव्हील कोर्टाक येता आनी एक व्यक्ती कॅननलो आमच्या धार्मीक संगती प्रमाणे DSCच्या कोर्टीक येता. अशा जाल्या संदर्भाचेर एक व्यक्ती थंय वता सिव्हिलाक आनी एक हांगा हे कशें इत्यार्थ करचें म्हळ्यार हातूंत खंयचे नियम प्रधान जाता सिव्हील गी आमचे कॅनन लॉ सिव्हील लॉ प्रमाणे पवित्र सभेच्या कानुना प्रमाणे जर तर एका व्यक्तीक आपणाक आशिल्ले हक्कां रायट्स म्हणटात ती इंजर जाल्यान म्हळ्यार ताका बादाक जाला म्हणून बगुल्ल्या वेळार त्या व्यक्तीन कानुनात्मक रितीन परिहार घेवचो अवकाशच आसा ताचें रायट तें. आनी त्या देखून एका व्यक्तीक सिव्हील कोर्टीक वचचें म्हणून बगता जाल्यार ताणें वचोंक कोणी आडखळ करूंक जायना. देखून ताणें वचयत देशाचें कानून त्या कानुना प्रमाणे तें इत्यार्थ करता गेल्यार ताणें त्या कानुनाक गेल्यार. आनी पवित्र सभेचें कानुनाक पर्याय सोदून आयल्यार पवित्र सभेच्या कानुना प्रमाणे थंयसर इत्यार्थ जाता. देखून कोणाय थंय वचनाका म्हणून आडावंकूय साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार ताचें रायट तें. पूण कॅनन लॉ प्रमाणे इत्यार्थ करणं वाकमोल दिताना थंय पवित्र सभेन कालें पळोवचें म्हळ्यार तें काजार
सक्रामेंत जावन पयलें सांगलें म्हळ्यार जावं सक्रामेंत जावन घडोवना लागीं ना म्हण तें मात्र पळोवचें आनी ताचेर होंदोन माकमूल दिवचें थंयसर सक्रामेंत नाचुरलो म्हणून पूण सिवील लॉ प्रमाणे तांचे सिवील लॉचेंत काय म्हणटात विधानां आसात पूण फोवीस सभेंत थंय सिवील लॉ गेल्यार कॅनन लॉ आयल्यार पर्याय सोदून थंय कोर्टींत एकल्याक वेगळो सार मेळ्ळ्यार हांगासर फोवीस सभेंत त्या लग्नांत म्हळ्यार त्या सुरू जाल्ल्या लग्नांत तो सक्रामेंत घडोवन लागीं ना म्हणून थंय नाचुरलो म्हणून ताचे आशेंत पास जाल्यार मात्र त्या फाटतींक आनेक लग्ना बंदांत प्रवेशांक अवकाश आसा देखून तांणी खंय वचयत आनी आतां भारताच्या परिस्थितींत कितें जालां म्हण सांगल्यार क्रिस्तांव खासदारां जीं फोवीस सभेंत आचरण केल्यांत ती वॅलिड म्हणून सरकार सिवील लॉ मानून घेता रजिस्टर्ड मॅरेजीस म्हणजे रजिस्ट्रेशन करूंक आतां धाडूंक आनी बरें आसा पूण फोवीस सभेन ती खासदारां नोल्लो म्हणून पास जाल्ल्या वेळार तें वाकपलो सिवील लॉ मानून घेना आनी त्या देखून थंय गेल्यार हांगा गेल्यार क्रिस्तांव बावडत्यान परिहार जोडूंक दोनूय कडेन वचचें पडटा नाजाल्यार तांणी हांगा परिहार जोडिल्लो सिवील लॉंत मानून घेना आनी सिवील लॉंत घेतिल्लो परिहार म्हळ्यार खासदारांतल्यान सुटका फोवीस सभा त्या खासदार हांगा फोवीस सभेच्या मांडावळी प्रमाणे तें सक्रामेंत नाचुरलो म्हणून वाकमोल दिता पर्यंत ताका पर्याय दिना ताका खासदार जावंक देखून क्रिस्तांव बावडत्यांनी दोनूय कडेन वचचें पडटा आतां कॅनन लॉ जल्मल्या उपरांतल्या मनशांक मात्र तो बांदता की ह्या जल्मोवन येवच्या पयलीं गर्भांत आसलेल्या बाळशाक ताकाय रक्षण दिता की कॅनन लॉ फोवीस सभा मनशा जिवाक अत्युत्तम गौरव दिता आनी विशेष करून वल्नरेबल म्हणटात म्हळ्यार आपणाचें रक्षण करूंक कोणाक साध्य ना पडे तसल्यांक चड गौरव दिता आनी फोवीस सभा मानून घेता मनशा जीव गर्भांत प्रारंभ जावचो आनी त्या देखून गर्भांतल्या जिवाक फोवीस सभा चड प्रामुख्यता दिता आनी असल्या गौरवाक असल्या जिवांक गौरव आनी रक्षण आशेता देखून कॅनन लॉ प्रमाणे ह्या कॅनन लॉ आतांच्या कॅनन 1398 गर्भांतलो जीव काडटा ताका लाते सेंटेन्सिया एक्सकम्युनिकेशन म्हणलें तसलो ताचो परिणाम आसलो म्हळ्यार सभेतावन बहिष्कार एक्सकम्युनिकेशन पूण आतां पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान दैवी काकुळतीच्या वर्सा उपरांत हें पाताक बोगसूंक नाजाल्यार पयलें तें रिजर्वड आतां पाप साहेबान याजकांक ती पदवी दिल्या बोगसूंच्या खातीर ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार फोवीस सभा गर्भांतल्या जिवाक अत्युन्नत प्रामुख्यता दिता आतां हें दिता दिवनूच आसा पाताक म्हाका ह्याच विशयांत आनी एक विचारूंक आसलें सवाल पयलें आसलें म्हळ्यार अबॉर्शन ह्या गर्भपात जाल्लें पातक दिएसीजंत बी साहेब थोड्या याजकांक मात्र पदवी दितालो तें बोगसूंक आतां सगळ्यांकी ती पदवी आसा म्हण आयकलां हें सारकें पाप साहेबान त्या काकुळतीच्या वर्सा उपरांत ती पदवी परगटल्या सगळ्यांक हय पयलें बी साहेब ह्या जागांक तांची परिस्थिती पळोवन मॅच्युरिटी आनी पळोवन दितालो बी साहेब आनी एक सवाल आसा हें म्हळ्यार इल्लेशें वेगळें आमकां नोव्हेंबर म्हयन्यांत तो वळू याजाक इगर्जीन तांणी तिळसोणे वेळार सांगतात सरिल्ल्या बावर्त्यांच्या त्या दिसा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सेमिस्त्री वचून थंयसर सतमंत आमच्या बापा आनी त्या उपरांत एक तेर्स अशें म्हळ्यार इंडुलजन्सां मेळटात तुमकां प्लेनार इंडुलजन्सां मेळटात अशें म्हूण सांगतात हाचो अर्थ कालें इंडुलजन्सां म्हळ्यार इंडुलजन्स म्हळ्यार ते इंडुलजन्स एक हें कालें तो विशय आसा फोवीस सभेंत आनी ताच्या विशयांत ताचे नियमावळो आतांच्या कॅनन लॉन 1990 आनी 992 आनी 987 पर्यंत तिंका ताच्या विशयान ती नियमां आसात थंयसर तशें म्हणून पूण इंडुलजन्स सेमिस्त्रींत गेल्यार मात मेळटा म्हणलें ना सेमिस्त्री भायर तावन इंडुलजन्स चडसूंक अवकाश आसा म्हळ्यार आल्मा बेस्ता दिसा मात न्हय इंडुलजन्सां मेळची तें देखून इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें गी म्हणून आमी समजोवचें पडटा देखून ताका इल्लेशें विवरण दिवचें पडटा आयकूंक जाता जाल्यार इंडुलजन्स
क्रिस्त घालें कॅथोलीक पळय सभेची धर्म कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वा. तातूंत अशें विवरण दिलां हां इंडुलजन्स कितें म्हणलें समजचें तर हां पातकाची शिक्षा म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजचें पडटा ओके महापातक हां. आमकां देवाच्या संबंदांत मेकळें करता हां आनी तशेंच हेर पातकांय आमकां हेर रचना थंय भलायके बरें न्हय जाल्यार संबंदाक व्हरतात आमकां ते पातकाचो परिणाम तो आनी आमची पातकां कुमसाराच्या सक्रामेंतांत बक्षतात गेल्ल्या वेळार सुमी बक्षिता तरी हां बक्षल्ल्या पातकांकी ताची काळीक शिक्षा म्हणून आसा टेम्परल पनिशमेंट तें अर्यकल्यान तें भोगूंक पडटा अशें आसतना ती हांगासर ह्या पुलगत्रींत पुलगत्र म्हणून आमच्या बावर्थाचें एक समजणी देखून ह्या काळीक शिक्षेत हांव माफी जोडचें आसा पळय तें इंडुलजन्स ताका इंडुलजन्स म्हणटात आनी पवित्र सभा तिच्या दैवीक भंडारांत हांव ही शिक्षा माफी जोडची वाट आमकां उक्ती करता तें ह्या कॅथोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणेंतलो विशय तो इंडुलजन्स पवित्र सभेंत पुर्विल्या काळार तावन आचरणांत आशिल्लो तो विशय मध्य युगांत एक फावटी इल्लो घुसपट जाले इल्लो घुसपट जाल्लो पळय इंडुलजन्सा विशीं प्रस्तुत शिकवण इतल्या संगतींनी बराटा म्हणून आसा कॅनन लॉ 992 to 997 कॅथोलीक पवित्र सभेच्या दोतोनी आतां हांवें उल्लेख केल्लो कॅथोलीक पवित्र सभेचे अर्थीक 1471 to 1471 to 1479 हे अर्थीक इंडुलजन्सा विशयांत आमकां शिकयतात ताचे उपरांत पाप साहेबाची शिकवणी आसा इंडुलजन्सियोरूम डॉक्ट्रिनी मागीर एनकिरिडियोन इंडुलजन्सियारूम असले शिकवणे बरें आसात पवित्र सभेंत देखून क्रिस्तांव बावार्थ्यान इंडुलजन्स जोडच्या इराद्यान इंडुलजन्साक लक्ती जाल्ले भक्तीक खरण्यो आदारतना पवित्र सभेच्या मध्यस्थिके मार्फत इंडुलजन्स जोडयत तेन्ना इंडुलजन्स प्लेनार म्हळ्यार पूर्ण शिक्षा माफी या पार्शल अपूर्ण शिक्षा माफी असले संगती आसात इंडुलजन्साचो फळ आपणागत एका व्यक्तीन आपणा खातीर ह्या पुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर भेटोव्यात देखून ती पुरो तसलें बरो विधान आसात आनी इंडुलजन्स जोडोवंक त्या पवित्र सभेन नम्यारली निर्धारीत मागणी ह्या दयाळ करण्यो आदारण संगाता पाप साहेबा खातीर मागणें कुमगार घेवचो आनी कुमसार जावचें असलें पुरो घेवन इंडुलजन्स जोडी येता एका क्रिस्तांव बावार्थ्यान आनी हें पवित्र सभेचो श्रेश्ठ गवळी म्हणजे पाप साहेब ह्या ताणें कोणाक ही पदवी दिल्या ताणें मात्र हें इंडुलजन्स परगडयत कोणें व्यक्तीन आपणा इतल्याक निर्धार करूंक जायना हांव असले दयाळ करता आनी इंडुलजन्स जोडटा म्हणून तें पवित्र सभेन सोम्यान तिका दिल्ल्या भंडारांतलें पवित्र सभेन तें उक्तें करची ती एक वाट असल्या रितीन ती काळीक शिक्षा माफी जोडी येता एका वावरत्यान म्हणून आनी तुमी आतां उल्लेख केल्लो सेमिस्त्रीक वचून इंडुलजन्स जोडचें म्हणून आसा पळय तें आल्मा फेस्ता वेळार समेस्त बावर्थ्यांचो दीस आचरण करतात पळय त्या वेळार ते इंडुलजन्स जोडून एका व्यक्तीन तें पुलगत्रेंत आशिल्ल्या आत्म्याक ताचो फळ भेटोवन दिवंक साद आसचें तसलें तें कशें साद जाता म्हळ्यार आमचो बावर्थ्यांचो एकतार म्हणटा पळय देखून संतांचे मागणे विनवणी आमच्या जिवन आसले उपकारा पडटा आनी आमी केल्ले मागणे आनी सरिल्ल्या पुलगत्रेंत आसलेल्या आत्म्याक उपयोग पडटा तें बावर्थ्यांचो एकतार त्या मार्फत जावचें आतां हें सेमिस्त्रींत तुमी केल्लो उल्लेख त्या प्लेनार म्हळ्यार पूर्ण शिक्षा माफी तें नोव्हेंबराच्या 1 to 8 पर्यंत सेमिस्त्रीक भेट करून थंयसर बावर्थ्यां खातीर मागचें आनी उरलें शर्तां पाडचें तें प्लेनार इंडुलजन्स मेळोंक जाता नाजाल्यार 2 तारीखेर म्हळ्यार बावर्थ्यांचो दीस त्या दिसा इगर्जेची भेट आमच्या बापा सतमंता हें मागणें म्हणून जावन त्या संदर्भार पवित्र सभा असले इंडुलजन्स पाठयता आनी तें पुलगत्रेंत आत्म्या खातीर एका बावर्थ्यान भेटोव येता त्याच संदर्भार काळीक टेम्परल शिक्षा माफी सेमिस्त्रीची भेट म्हळ्यार 2 तारीखेर आनी ह्या मतीन देश भक्तीन सरिल्ल्यां खातीर मागणें तें ह्या पवित्र सभेचें सकाळींचें ह्या संजेचें मागणें तें म्हणून ससनाचो विशय मागणें केल्ल्या मार्फत
टेम्परल पनिशमेंट तावन मुक्ती ती भेटोवन दिवंक साध्य जाता देखून दुसरे विधान आनी दुसरे हंत आसात तांचो ते आल्मा पेस्ता कडेन संबंध जाल्ले पूण जेराल इंदुलजन्स हांवें आतां पयलें सांगिल्लें बरें तें पळय सभा परगडता आनी दृश्टांत दिवचें जाल्यार पळय सभेंत विविध जुबिलेवाच्या वर्सांनी प्रासता त्या वर्सा ही पळय सभा इंदुलजन्स फाटयता विविध रितीन तें ताणें बाबसाहेबान फाटयचें ओके फादर ह्या जाकी दिक्षा मेळ्ळे उपरांत ह्या जाकाक कुमसार आयकोव येता पूण ताका बी साहेबांनी एक परवणगी दिजे म्हूण म्हणटात ही गरज आसा की कित्याक म्हळ्यार वर्द मेळ्ळे तशें पाद्राब कुमसार आयकोंक ताका वर्द मेळ्ळी ताका ताच्या भायर परताने परवणगी कित्याक वर्दीच्या सक्रामेंता मारिफात एकल्याक सक्रामेंत एका व्यक्तीक याजकाक सक्रामेंत आचरण करूंक पदवी मेळटा त्या देखून मिसंगोंक आनी सक्रामेंत आचरण करूंक तशेंच कुमसार आयकोंक पूण कॅनन 966 हें सांगता कुमसार आयकोंक याजकी दिक्षे सांगता परवानगी जायचे फॅकल्टी ते त्या अधिकारा आसल्यान दिवची याजकी दिक्षा कुमसार आयकोंक पदवी दिता पूण फॅकल्टी ही पदवी वापरूंक एका तरेची परवानगी परमिशन आनी फॅकल्टी ती हुद्द्या हक्कान ह्या अधिकार आसल्यान दिवंक जाता म्हळ्यार लोकल ऑर्डिनरी आनी ही फॅकल्टी दिवची कित्याक म्हण सांगल्यार फॅकल्टी दिवची वेवस्था पळय सभेन घाला कित्याक म्हळ्यार ते पळय सभेन एक मांडावळ आनी शिस्त सांबाळच्या कोणें ती फॅकल्टी दिल्या पळय थंयसर ताचो दुरुपयोग जाल्ल्या वेळार ताणें दिल्ल्या नंतर फाटीं काडूंक अवकाश जाता नाजाल्यार ताका ससनाक मेळटा म्हणून जाता पळय आनी त्या देखून अव्यवहार ह्या थंय घुसपड ते निवारच्या खातीर ही एक वेवस्था पवित्र सभेंत घाल्या आनी एक फावटी एकल्याक दिल्ली ती फॅकल्टी ह्या परवानगी ताणें फाटीं दिल्ल्यानच ती फाटीं काडटा वरेक ती ताच्या जिवितांत आसा ह्या जागाच्या जिवितांत आसता ती आनी एके कडेन दिल्ली ती फॅकल्टी ताणें सगळ्यांनी उपयोग करी येता खंय एखादो फॅकल्टी नासतना गरजे खातीर एक पाद्राबाक कोणी म्हणटा म्हाका कुमसार जावंक जाय अर्जंटार म्हणटा तो ताणें कुमसार आयकूं येता की फॅकल्टी नासतना कुमसार ह्या जागान आयकोंक नजो ताका कळीत आसा कुमसार आयकना म्हणून एखाद्या वेळार तो थंयसर कुमसार आयकता जाल्यार ताका कोणाक त्या भावडत्याक ताका पळय सभा ताची एक मंडावळ करता ताणें ताच्या चुकीन केल्लो न्ही ताका गुत्तना तो फॅकल्टी आसा की ना म्हणून ह्या जागा कुमसाराक येता हय पूण ह्या जागा कळीत आसा ताका फॅकल्टी आसा की ना ताणें करना वचना तितल्यान निमाणे एक सवाल कॅनन लॉ थोडे फावटी काल आतां म्हणटा जाल्यार एक व्यक्ती सारक्या रितीन नियमां पाळिनातल्यार आनी त्या परंत भावार्था प्रमाणे जियेनातल्यार लाते सेंटेन्सी उडोवले तुमी शब्द उपयोग केलो त्या प्रमाणे एका मनशाक भावार्थ्यांच्या एकवटांतून ह्या पवित्र सभेंतून भायर धाडटा ताका पयलें चड आसलें आतां तें भोव विराळ जाल्लें पळोवंक मेळटा अशें कॅनन लॉ एका मनशाक पवित्र सभेंत दवरूंक एकवटान दवरूंक कुमो करता की या ताका भायर घालूंक सुलाभ करता की म्हणून पवित्र सभा एक मोगाळ आवय सारकी पण न्ही पवित्र सभेच्या एकवटांतले भायर वचचें म्हणून पवित्र सभा केदींच आसना ताच्या बदलाक हर एकल्याने त्या विश्वासान पवित्र सभेच्या एकवटांत आसचें आनी मोगान सोम्या कडेन संपर्कान जियेचें म्हणून आसता एक मोगाळ इज ए मदर चर्च इज ए मदर लायक कोणाक भायर वचोंक या भायर घालूंक पवित्र सभा आसना पूण जर एक सांदो जाय म्हणून ताका इंग्लीश भाशेन कॅनन सांगलां विथ मॅलिस अँड कल्पेबिलिटी म्हळ्यार जाय म्हणून आनी त्याच कारणा खातीर म्हणून जर तर बऱ्या रितीन नियम मोडटा त्या वेळार शिक्षा जावन वचलें एक मेळटाला त्या सेंटेन्सा म्हळ्यार देखून जिल्ल्याक आसतना एक बावडते जिवीत जियेतना पवित्र सभा कोणाक भायर घालना थंय जायजा म्हण केल्ल्या वेळार मात्र थोडे फावटी कळीत नासतना केल्लें जाल्यार तसले शिक्षा येना देखून जायजा विथ इंटेन्शन देखून पवित्र सभेंत सँक्शन्स ह्या कानून शिक्षा त्या व्यक्तीक ताची चूक वळखून ताका फाटी येवंक अवकाश करून दिवचे शिक्षा मुख्य कारण तें ताणें म्हळ्यार
जाय जाय म्हणून तो भायर गेला हां आतां तो फाटीं येवं दी म्हणून अवकाश करून दिवच्या खातीर शिक्षा दिवच्या कारणा खातीर न्हय हां हां तें ताका उडास करता अरे तूं पळय सभेंतल्यान भायर गेलाय अशा रितीन तुवें फाटीं येवं येता ये म्हणून हय हय हां आनी कॅनान 1311 हांवें सांगता हां पवित्र सभा एक समुदाय हां आनी तिका तिच्याच अस्मितायेच्या त्या हंतार हां अशें अपराध जाल्ल्या वेळार हं. उपाय करच्याक शिक्षेची नियमां करूंक अवकाश आसा हं, हं, हय हं, हं. एवरी कम्युनिटी हॅज रायट टू फॉर्म इट्स ओन ओके मोगाच्यानो जायते फावटी आमकां आयकूंक मेळटा आनी थोड्या फावटी सूख चिंतपी आसता तें कितें म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तक आसा आनी तातूंत देवाचें उतर वाचूंक मेळटा सोम्यान आमकां तें भोव सोंप्या रितीन दाखोवनी दिल्या वाट जिविताची तशें म्हणटा आसतना ही जायतीं साबार नियमां कायल्या खातीर ह्या नियमांची जडाय कित्या खातीर म्हणलें थोड्या फावटी आमकां आयकूंक मेळटा भोगचेंय आसा पूण आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां भोव स्पश्ट रितीन आनी ताच्या मागीर अर्थ जावच्या रितीन आनी सुलाभयान सोंप्या रितीन आमकां ह्या कॅनन लॉ हाचो उद्देश कितें आमचें जिवीत कश्टांचें करूंक न्ही बगार आमी एका समुदायांत आसतना आमी वेवस्थीत रितीन आसूंक आनी तशेंच देवा लागीं वेच्या खातीर उपकारता असाल्या सगळ्या साबार संगती मुखांतर आमकां भोव अपूर्बायेची जाणवाय दिल्या कॅनन लॉ ह्या विशयांत मानादीक बाप वलेरियन फ्रँक हांणी हांव तांच्या ह्या वर्त्या वेळाक म्हळ्यार पयसतावन ते आयल्यात हे रेकॉर्ड करच्या खातीर आनी भोव अपूर्बायेन तयार करून आमकां तांणी जाणवाय दिल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानादीक बाप वलेरियन फ्रँक हांव हांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू देव बरें कर थँक्यू तुमकां कोणाकी आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत ह्या कॅनन लॉ विशयांत कांय सवाल आसा जाल्यार तुमी वॉट्सॅपा मुखांतर विचार येता नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com तर परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
करून परताना सडय आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.